बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भयणी भावांनो, समेस्तांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार आयच्या ह्या दोबाजीक समारंभाक. ह्या मिसांत आमी इंतेसांव घेतल्या रोज डायस थँक्स गिवींग मास, तशेंच बरी भलायकीक आनी देवाकार दिवंक क्लारा रोद्रिगीस. आपलो 21वो वाडदीस समारंभता आमची भयण निकिता फेर्नांदीस. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभता अनिशा फेर्नांदीस आनी जेसिका गोन्साल्वीस. तांचे बसत मागुया सर्गीच्या बापान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. भयणी भावांनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब करता. लातीन भाशेन कॉर्पूस क्रिस्ती. ही परब आमकां एकल्याक आमंत्रण दिता. दर एक पावट आमी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता. ताचें मांस रगत खावन आमी सासणाच्या जिविताची खात्री आमचे सवे वाडयता. आज ही दोबाजीक परब करतना ह्या पवित्र मिसाची भेटीचो आमकां मोग आसूं. जेजूच्या जेवणांत आमी परतून परतून वांटो घेवन तो आमचे वाटेचो सांगाती वळखून ताचे सांगाताक आमी जियोंक, ताचें मांस खरें खाण, ताचें रगत खरें पिवण म्हूण ह्या पवित्र जेवणान जाता तितले फावटी वांटो घेवन आमी सासनीक जिविताची खात्री आमचे सवय वाडोवंक खतखत्यान हे मिसांत मागुया. सगळीं आमची भाव भयणां ह्या महामारीक लागून मरून गेल्यान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची ती बागेली जावं. जी पिडेत आसात तांकां पिकोवणी आनी भलायकी फाव जावं. आनी आमचे मागणी देवाक मानता ती भाशेन जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं आमचे पातकेचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वोदयार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून कणांत उच्चारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Deva Baba
प्रार्थुया. एक गोडयो गीच रावन आमच्या एकल्याच्यो काशा गरजो आनी ते सवा हेजो मात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुरवंडारा, तुज्या कोश्टा मोरण्याच्या उगडासाक ओजपांचो संस्कार तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमचे काळजांनी वाडय आनी अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. हें आमी तुजेच नांवान मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें पोरजेक कुडीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फरमायलां तितलें आमी पाळटल्या. मोइसेसान सगळ्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारुण इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बलिदानाचे शांतीचे योद करूंक लायले. अर्दें रगत मोइसेसान तोस्तान घातलें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें आमी पाळटल्या, ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइसेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिंवर मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगळ्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. म्हणुया, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक सुपूर्ण तंबून तो भितर सरलो. तो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांच्या वो पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी स्नानाचें आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें.
बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बोश्टावल्यांचेर शितळावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणावंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोडोंक बली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्करण मोरनादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त आदल्या कराराच्या काळार केल्ले अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक भासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचो उपकार. गायन गावया B11 पान 28 पयलो श्लोक. B11 पेज 28. Salves ora, soy salves ora, soy salves ora, soy salves ora. Utramone, utocime, evalucia, ustongame, meliakaza. Zagoicele, noviagimante mocele, soy salves ora, soy salves ora, soy salves ora, soy salves ora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता ते घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा. अशें गुरुजीन विचारलां आनी तो तुमकां एक बरो मांडलेलो वस्त्र दाखयतलो, तुवें आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिन वचून तो मोडलो आनी तो ताका दिवन म्हळें, घेयात ही म्हजी कूड. आनी काल्स घेवन आनी बापाक दिन वचून ती तांकां दिली आनी सगळे तांतलें पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसर हे फुडें धाकांच्या फोडाचें हांव आनीक पियोवचो ना. गीत म्हणले उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, व्हडे कुशालकायेन आनी दोबाज्यान आज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रगताची परब संभ्रमता. कॉर्पूस क्रिस्ती, ताका शॉर्ट फॉर्म द बॉडी ऑफ क्रायस्ट.
हे दोन परबो जेजूच्या काळ जेजूच्या कुडी आनी रोगताची एक करून प्रेशियस ब्लड ऑफ जीजस कॉर्पुस क्रिस्ती ही पवित्र सभा परब समरमता. आनी जरूय आमी हे महामारीक लागून मिसाक येवंक जायना, आमच्या घरांनी रावन बाबांबडीनो आज हो दोबाजीक समारंभ जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताचो आमी करुया. फाटल्या आयताराक आमी आमच्या पातकुराक आमचो आदेश केलो. ताचे खातीर देवाक आर्गां दिवन मीस पेटयलें, आमची दानां भेटयलीं. त्या भायर आयतार सोमार मंगळार हे तिनूय दीस जायतो लोक जरूय आमी ही महामारी दासांव लोक पातकुराक भेटूंक आयलो, आपली दानां भेटयलीं, आपलो मोग दाखयलो आनी ताका आदेश केलो. आनी बाबांबडीनो ताळगांवकारांनो ही बरी वस्त. फाटलीं 3 वर्सां पातकुरान गवळीक वावर केल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आनी तुमचो दिनवास दाखोवंक तुमी आयलीं. जायत्यांनी जेवण धाडलें, जेवणाच्यो आनी खाणाच्यो वस्तू हाडल्यो, आपली भेट ताका दिली. ही एक बरी वस्त आनी तुमकां सगल्यांक शेबासकी. असलेंच कितें बाबांबडीनो ते वयल्या कुडान जेजून केलें आपलें निमाणें जेवण आपल्या शिसां बराबर. आदेश करचो वेळ जाल्लो. निमाणीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. ते उंचले कुडांतान जेजू मागीर जेचेमानेच्या मोळ्यान बेतलो आसलो मागणी करूंक, आनी ताका शीस पडून बेतले आसले ताचे शीस. आनी शिपाय आनी धर्मशास्त्र्यांनी हाडलेलो लोक ताचेर हात घालतलो आसलो. हें सगळें जाणां जावन बाबांबडीनो आपलें निमाणें रात जेवण जेजू करता. द लास्ट सपर. पार्टींग इज ऑलवेज सॅड अशें म्हणटात, पूण जेजू आपलो आदेश करता आसतना आपल्या शिसांक एक व्हडली भेट दिता. आपल्या शिसांक आपल्याचेंच मांस आनी रगत दिता. आपल्याचेंच मांस आनी रगत. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते उंचले कुडांत जेजूक जेवण तयार करतोच जेजू उंडो घेता आनी काल्स घेता आनी आपल्या शिसांक वांटता आनी म्हणटा, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, पियात हें म्हजें रगत. कुर्सार तुमचे पासत ही कूड मोडची आसा, कुर्सार तुमचे पासत हें रगत वारोवचें आसा. केदी व्हडली भेट, केदें व्हडलें दान जेजू आपल्या शिसांक दिता, आपलीच कूड आनी रगत. जायते शीस सोडून गेल्ले जेन्ना जेजू तांकां सांगतालो. भाग्योन जिवांचे शुभ वर्तमानांत 6व्या आवेस्वरांत आमी वाचता, सोडून गेले ताका. आनी पेद्रू म्हणटा, सायब आमी खंय वेतले? हांव तुजे सवे आसात सासणेचे जिविताची उतरां. तूं म्हणटा हांव म्हजें मांस तुमकां खावंक दितलो, म्हजें रगत तुमकां पिवंक दितलो. खरेंच जोड लागता ती उतरां, पूण आमी मानून घेता. तूं आपलें मांस आनी रगत आमकां खावंक दिताय. वय भावंबडीनो, केदें व्हडलें दान आमकां. देखून अदीक आनी अदीक बाबांबडीनो आमी ह्या परम संस्काराची ओळख घेवंक जाय. लेट अस ऑल नो द युकरिस्ट, द डीप मिनींग ऑफ युकरिस्ट, द पार्टींग गिफ्ट ऑफ जीजस टू बी विथ अस ऑलवेज. हांव तुमच्या सांगाताक आसा, संवसार सोरपुऱ्यान आसा. हो ताचो सांगात, बेश्टो सांगात न्हय, उतरांचो न्हय, आपल्या आसण्यांचो. आपल्या आसण्यांचो आमचे बरोबर आसा. इमॅन्युएल, गॉड विथ अस. सायबीन मांय आनी भाग्योन जुजेक सांगलेलें, इमॅन्युएल, देव आमचे सांगतात.
देवान आपलो तंबू आमच्या संगताक केला. जेजू आमच्या संगताक सदांच आसा ह्या आपल्या मासा रोगताची भेटींतल्यान. बाबा म्हणून केदी व्हडली भेट आमकां. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून लेट अस लव द युकरिस्ट. परम संस्काराचो मिसाची भेटीचो मोग करुया. इट इज नॉट ओन्ली टू नो द युकरिस्ट, लेट अस लव द युकरिस्ट. पाप साहेब फ्रांसीस हुस्क्यांनी बरिल्लो आसलो फाटल्या मार्चांत, जेन्ना सगल्यो इगोर्जो बंद जाल्ल्यो बो करून इटालियाक, ताचो हुस्को आसलो. आमी सगळीं फकत टेलिव्हिजनाचेर युट्यूबाचेर मीस पळोवन घरांत धादोशी रावत म्हूण. आनी तो उगडास करीत आसलो, ना आमी आमचे इगोर्जांनी येवंक जाय, मिसा भेटेन वांटो घेवंक जाय, आमचो सगळ्याचो समुदाय म्हूण दाखोवंक जाय. जीव जेजू आमकां आमच्या अवताराचेर मेळटा, ताका शेवंक जाय. इट इज नॉट इनफ टू स्टे इन द हावस, इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर होम and just to watch the Eucharistic celebration. आनी देखून व्हडलो हुस्को बाबा म्हणून आमकां सगल्यांक केन्ना काय आमची इगोर्जेची दारां उक्तीं जावन आमी सगळीं मिसा भेटीन वांटो घेवन जेजूचे जेवणान एक जातले. वी नीड टू लव द युकरिस्ट. बाबा म्हणून हिरोशिमा आनी नागासाकी म्हणटात थंय ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत 1945 वर्साक अमेरिकनांनी जापानाचेर 2 बॉम्ब उडयले आनी मिलियन्स ऑफ पीपल डायड. नागासाकी वाठारांत बाबा बुडिनो पेद्रो आरुपे, जो मागीर जेजुइतांचो सर वडील जालो, तो तरणाटी पाद्री कसो नागासाकी ह्या वाठारांत आसलो मिशनरी वावर करून. आनी तो आपलो अनुभव सांगता. जेन्ना जापानीजांनी बॉम्ब उडयलो खूब लोक मेलो, पूण देवा अजापानी ते रावताले ते घराक आनी ते घराच्या लागीं आशिल्ल्या कापेलाक कांयच जावंक नासलें. पेद्रो आरुपे कुमन्यांक घेवन पळोवंक वेता लोक मेल्लो आसत. तो सांगता एक चेडूं म्हणटा 14-15 वर्सांचें नाकामुरा नांवाचें, सदांच म्हणटा आमच्या कापेलांत मिसाक येताले आनी कुमन्यांक येताले. ताका म्हणटा परम संस्काराची मिसाची भेटीची खूब अपुर्बा आनी मोग आसलो. आपूण म्हणटा कुमन्यांक घेवन नाकामुरा हाच्या घराशी पासार जाता आसतना नाकामुराची सगळी फामील हे एटॉमीक बॉम्बांतल्यान मरून गेल्ली. फक्त नाकामुरा जिवे आसले, पूण मनीस कशें न्हय. तो म्हणटा शी वॉज लायक अ मॅस ऑफ फ्लॅश. कांय नासलें तिका. आपूण म्हणटा ह्या भुरग्याशी पावलो तेन्ना ताणें म्हणटा आपले दोळे उगडले आनी विचारलें, फादर तुवें म्हाका कुमन्या व्हडला. आनी आपणें म्हणटा सांगलें वय. आनी ताणें म्हणटा आपले कडलो कुमन्या घेतलो आनी आपल्याच्या दोळ्या मुखार नाकामुरा मेली. As if she was waiting only for the Holy Communion when all of her family members were dead in that atomic bomb. सगळीं मेल्ली. नाकामुराच इल्लेशें तोंड घेवन जिवे आसलें, फक्त जेजूक रावतालें. आनी बांबुडीनो that made such a great impact on this young priest, Father Pedro Arupe, the Jesuit, who was then the Superior General. बाबा बुडीनो ह्या भुरग्याक कितलो मोग जेजूच्या जेवणाचो. आनी इवन एमंग दीस एटॉमीक अटॅक ते मरूंक ना, जेजूक रावताले. आनी जेन्ना ताणें जेजूक घेतलो
दारुपेचे दोळे मुखार हें भुरगें मोरता. बाबा बुडीनो खुबश्यो मिलाग्री आमी जाणा, युकरिस्टीक मिरेकल्स पुस्तकां आसात युकरिस्टीक मिरेकल्सा वयर. जेजू आमकां रावता. दिसा दिसपट्टी आमी मिसाक येता तेन्ना जेजू आमकां आमंत्रण दिता, कम म्हजेशी नस्तो करात. शिसांक दर्या देगेर कोडशांचेर उंडो आनी भाजलेली मासडी मेळ्ळी आनी जेजून म्हळें, कम फॉर ब्रेकफास्ट, नुस्त्याक येयात. जेजू आमकांय आमंत्रण दिता ताचे जेवणांत वांटो घेवप. लेट अस लव द युकरिस्ट. आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो, लेट अस लीव द युकरिस्ट. हो परम संस्कार आमच्या जिवितांत जियोवया. भक्तिवंत कार्डिनल न्यूमन म्हणटालो खंय, जेजू तुका शेवून प्रत्येक मनीस जो म्हाका भेटता ताणें म्हाका न्हय तुका पळोवन दी. भाग्यवन पावलो म्हणटालो, आय लीव नॉट आय बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. आमी जेजून बदलता. ताणें आमकां आपल्या रोगतान धुवन काडल्यान. पयल्या वाचपान, दुसरे सुमोर्तीच्या वाचपान आमी आयकलां, मोइजेस कितें करता, बैलांचें रगत, मेंढऱ्यांचें रगत लोकांचेर मारता. ना, ते गेलें. जेजून आमकां आपल्या मासा रोगतान आपल्याकूच मोडून दिवन आमकां धुल्यांत नवो करार आमचे कडेन रुचून हाडला, घडून हाडला. देखूनच बाबा म्हणिनो आमी ह्या नवे कराराची मनशां. And we need to live this Eucharist, this great sacrifice that Jesus made for all of us. आमच्या मोगा पासून आपुणून मरूंक तयार जालो. आमच्या पातकांचें रीण बापाक दिवंक तयार जालो. बांबडीनो आमी इगोजेंतली वता तेन्ना घरांत वी नीड टू लीव द युकरिस्ट. जें कितें आमी अनुभवलां मिसान तें आमी जियेता आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक, वाड्यांत, समुदायांत. We need to live. Only then we will experience the love of Jesus for all of us. हे मीस जे आमी समोरुंक ते मीस आमी जिवंक जाय. आमचो सोंपिल्लो फादर आंतोन पेरेरा जेजुईट पाद्री म्हणटालो, आमी मीस फकत न्हय समोरुंक तें जियेता. आमचें जिवितूच एक मीस तो म्हणटालो. आमचें जिवितूच एक मीस आनी मीस आमचें जिवीत. बांबुडीन हें जावंक आज केरीत भाशेन आमी मागुया. जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब आमकां आपयता. लेट अस नो द युकरिस्ट, लेट अस लव द युकरिस्ट, लेट अस लीव द युकरिस्ट. उबी राहून आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. देवा, सोडपरीदार बापा, स्वर्गात आणि पृथ्वीचेर असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवा मरितान जल्मलो, पोंच पिलाखाल ताणें खूश असले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपरीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला, थंय थांब जिव्या आनी मेल्यांची मसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठांय, पातकांची भोगसणी, कुडीचें पुनर्जीवन, सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावंडो, आमची थोडी मागणी प्रार्थना आज दोबाजीक जेजूच्या कुडी रक्ताची परबे सुमयान बापाक आमी उबारुया. आमचे पाप साहेबा पासत पवित्र सभेच्या वडिलां पासत तांणी परम संस्काराक आनी बूक करून पवित्र मिसाची बेडीचो मोग आपल्या हाताखाल आसलेल्या सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचे काळजांनी घातल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. ही महामारी, ही कोरोना व्हायरस पिडा बेगीनूच सोंपूंक आमचे पवित्र मंदिराची दारां उक्ती जावं आनी आमी सगळे क्रिस्ती भावार्थ्यांनी कोतकोत्यान उर्बेन पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजूच्या जेवणाची तान आनी भूक आमचे सवे आसा ती बागोवंक आमी तयार जावं बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. जायतीं आमी आमच्या घरांनी टॅलिव्हिजनाचेर यूट्यूबाचेर आमची पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेवंक प्रयत्न करता. ही सुवय एक पावटी पवित्र सभेची दारां उक्ती जाली. आमी सगळीं एक फामील कशी इगोर्जेंत एकठांय जावं आनी कोतकोत्यान देवाच्या उतराचेर नियाळ करून जेजूच्या जेवणाची आमी आस्त तान बागोवंक आमकां फाव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आनी आमकां समेस्तांक अदीक आनी अदीक ह्या संस्काराची ओळख आमकां मेळूं. हे संस्काराचो आमी मोग करूं आनी जें कितें आमी हांगा अनुभवता तें आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत जियोंक जेजूकूच आमी गोवाय दिवंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. हे पिडेक लागून बोर पडलेलीं भाव भयणां तांकां जेजून आपल्या पुनर्जिवंतपणांत भागेली करूं आनी पिडेंत आसलेल्यांक इलाज आनी पेखवणी फाव करूं आनी बोकरून नर्सी वैज आनी दुसरी कर्मचारी जी वावुरतात ही पिडा पयस करूंक पिडेंत आसलेल्यांक इलाज दिवंक तांकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान. आमच्या मना काळजान जायतें आसा. हे वेळार उचारलेली आनी उचारून आसलेली सगळीं आमची चिंतनां उंडे तूं स्विकार कर. क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. आमेन. भेटून एक आमी गायन गावुया. निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची C26 पान 30 आनी 9 C26 पेज 39. Unia soriaci Sumia Gesù ti voloni Pace con aple mastrogo Tane Osukam ciaopia Gesù voli Amcia Cartaci mekoda Papa Manunche ekane Tucia Manan solomita. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात.
हे तुझ्या धन्य बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आणि आमच्या बाप्पा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून एकोटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांसरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायते कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सकोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधर आनी सासणांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो संवसार सोरोपुऱ्यान सोडवणीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपले धर्मदुतां बरोबर उंचले कुडांत निमाणे जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेले मेंढऱ्यान तुकाच आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाणणीची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारांत तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थांत तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाखून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती पृथ्वेर निरंतरी संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Domaraco sobispotu, Sorgani sausa, Bola tuja vojvova, Usorgi tuka zoj, Sorvespora cenami, piedad ocazor, Usorgi tuka zoj. बाप्पा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणूची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा बेटीन मांडू घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती बाग्यून जसे बाग्यून दोन आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजू आमचो सांगाती इंग्लीश भाशेन कंपेनियन आनी हे कंपेनियन उतराचो अर्थ कुंपानीस with bread. Companion comes from the Latin word cum panis. म्हणजे उंडो. जेजू आमचे सांगता कसा आपल्या जेवणा उदेशी आपले मांस रगत तो आमकां दिता आनी आमची वाटीचो सांगाती जाता, आमचो कंपेनियन जाता. बापाशी वचूंक तो वाट सोत आनी जिवीत. हे जेजूक आमचे सांगताक दवरून बाबा भयणीनो सगळे तरेचे वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. आज हे जेजूचे जेवणांत वांटूक घेता आसतना आमकां एकल्याक गोठाय मागुया. जेजू आमचे वाटेचो सांगाती आनी ताका सभे माजार समाजांत आमी परगटूंक ताका आमी गोवाय दिवंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांगळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. तुजी शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. खुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. होस्तो जेजू आमचे वाटेर सांगाती जाता. म्हजें मांस कोरें खाण, म्हजें रगत कोरें पिवण. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
सोल पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां. तें मनशा कुडाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदे भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सुफोड कुणा जेजूची अमोळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. निर्माशी काळजान मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलेलें सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. रुजारी आमच्या भावाच्या संगताक, यज्ञीक भाव संगताक आनी सगल्यांक तुमकां आज जेजूचे कुडी रगताची दोबाजीक परब खुशाल बरीत आमी आवडिता. आमकां सगल्यांक जेजूच्या जेवणाची तान आनी भूक वाडूंक आनी जाता तितले फावटी आमी मिसांत वांटो घेवन जेजूच्या एकचारान वाडूंक करीत भाशेन प्रयत्न करुया. जे भाशेन आमी जाणो कर्फ्यू सरकारान उदीक वाडयलेलो आसा. 8 तारखेर आमी 3 दिसांचो त्रिधूम करतले. हांव जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परबेक तयारी 8, 9 आनी 10 मीस जातले सकाळीं 7:30 वाजता. तुमकां तें GCTVचेर पळोवंक मेळटलें. आनी 11वेर जेजूच्या काळजाची दोबाजीक परब आनी 12वेर अंकवार मुरेच्या निश्कळोवंक काळजाची परब. जाता ते भाशेन त्रिधूम आमी करूंक वावरुया. आमच्या घरांनी जेजूच्या काळजाचो तेज आनी परबे दिसाक जेजूच्या काळजाक आमच्या कुटुंबाची आनी आमच्या फिरगोजेची भेटवणी आमी करुया. येता त्या आयताराक बागयून आंतोनीची परब 13 तारीख आयतार आयिल्ल्यान ही परब आमी आमची इगोजेन करतले. मी सकाळीं सदां भाशेन 7:30 वाजता. बागयून आंतोन आम्हा गोंयकारांक खूब आमच्या आवडीचो सांत. मागुया ताका फुडें घालून, ताकाय फुडें घालून आमचे वेली पेस्त पिडा बेगीनूच नपयत जावं आनी सगल्यांचो आमचो जीव आमी राखूंक. सरकारान दिल्ले नेम कायदे बरे भाशेन पाडून ही पिडी मेकळी रावंक आमी प्रयत्न करुया. आतां थोड्यो घडयो आमी जेजूक आमचे मुखार दवरून पुरोम संस्काराक भोजन करून ताचो आशिर्वाद घेतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बापाच्या एकल्या स्पुता R4 पान 170 आनी 100 R4 पेज 176. बापाच्या एकल्या स्पुता सोनीच्या बोलिश्रासा स्वर्गांतल्यान देवून आयला संवसारांत मांडूंक घाला.
तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता पाचुऱ्यांक सोदार तुकेचे सोमे सुचका मुड्याचे घेतले रुपणे जालोय तुझे बोण आमचे नमस्कार तुका करता मोगाचो बांबडीनो थोड्यो घडयो आमी जेजूक नमस्कार करून सारुया. देवाचो एकलोच पूत पवित्रित्वेचो दुसरो जोण आमची सोडवणी खातीर मनीस जाल्लो देवाचो पूत आमचे मदीं आसा. जिवो देव जिवो मनीस जेजूक आमी नमस्कार करुया. मोगळा जेजू हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुका वाखणटा. हांव तुका आर्गां दिता. हांव तुजी तुस्त गायता. आमचे मोगा पासत येसू पुल्ले वस्तींत तूं हाजीर आसाय. चाकूंक गेल्यार सांसपूंक गेल्यार उंडोच उंडो पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी तूं म्हजो सोमी. तूं म्हजो सोरवंडार. तूं म्हजो देव. तोमासा भाशेन हांवूय म्हणटा म्हजे दोनया आनी म्हजे देवा. भाग्यून तोमास आक्वायनस उद्गारलो तूं कुर्सारूम कोडलोय तेन्ना फकत तुजें देवपणूच लिपुल्लें. पूण आमचे मोगा पासत येसू पुल्ले वस्तींत तुजें देवपण आनी मनीसपण पुरान तुवें लिपोवन दवरलाय. कितलो तूं आमचो मोग करताय जेजू. एमावसाचे वाटेर तुजे शिसांनी म्हळें तें आयज आमी म्हणटा आमचे मदीं राव. आमचे मदीं राव. आमची वाटेचो सांगाती जाव. आमचेर आयलेलीं उपरासलेलीं सगळे तरेचीं मोडां जेजू न्हू पयत कर. तुजें दोनीपण आमकां एक एकल्याक भोगूं दी. तूंच तो जाणें सगळे तरेचीं मोडां पयस केलीं. ओड्यार आशिल्ले शीस म्हणटाले ओ कसलो मनीस दर्या आनी वारो पर्यंत ताचें आयकतात.
ही महामारीक लागून जेजू आमी असले तुफानाक सांपडल्या, कितलो लोक घरांनी भिवून आसा, आपल्या घराची दारां बंद करून भितर आसा. कितले आमचे लोकांक ही पिडा जाल्या. कितलो आमचो लोक 3000 अदीक गोंयकार लोक मरून गेला. मोगळा जेजू आमचे सांगाताक राव. आमची असोगतायो, आमची पातकां तूं बोगोस. आमी तुजे चुकल्या जेजू. आज आमी आपआपले घरांनी रावन हे तुजे कुडी रोगताची परब करतना आमच्याय काळजाचो उद्गार वच. आमचो सांगाती जाव जेजू. Stay with us. Help us to overcome all tempests of life. Pedro भाशेन आमी म्हणटाव, आमी बुट्टांव सोमया. आमकां वाटाय, आमकां साल्वार कर. हे तुजे जेवणाचे बोडान सर्गीची वाट तांकूंक आमकां आदार दी. आमचे घरांतली आमी भायर सरून इगोजेन दिसा दिसपट्टी आनी भोव करून आयताराची मिसांत वांट घेवन तुजे जेवणाची तान आनी भूक भागोवंक बापाक मोहिमा दिवंक जेजू आमकां आयती कर. आमी सगलीं शिंपडल्या, आमी सगलीं तुजे सोशिल्लीं आनी एकामेका सोशिल्लीं पयस जाल्या. गोवळी नासलेल्या शेडयां भाशेन जेजू आमी रावता. आमकां हे महामारींतली सोडय जेजू. तुजी काकूट आमकां फावो कर. पिडेंत आसलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक पिकोवणी दी. हॉस्पिटलांनी कश्टवतेल्यांक तांचे बरोबर रावन तांकां पिकोवणी दी जेजू. हे महामारींत कितले आमचे याज्ञीक भाव, कितले आमच्यो माद्री भयणी मरून गेली. तांकां सासणीक विसव दी जेजू. तुज्या पवित्र कुडी रोगताची भोक्ती करूंक आनी समनासतना तुजे सरवणेचो फोड भोगूंक आमकां आयती कर जेजू. संस्काराक कितले व्हडते हें गायन करुया. संस्काराक कितल्या व्हडत्या साश्टांगिलो मान करता. सोडून दिवन glory di, se vanno
प्रार्थुया. देवा एका अवजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणांचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. तकली बागावन आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवया. शेवटाचे गायन आमी गावया. खुशाल काडसा F12 पान 9 आणि 1, F12 पेज 91. Ektaयचे नामी वाटून घेतला उडलो सोरो